आम्ही लिमिटेड फक्त कशें आसा आमी पैसे घेवपाक पैसे दवरपाक आनी पैसे लोन दिवपाक हाज्या पुरतोच त्या सोसायटीचो उपयोग करूंक लागला इतको न करता दी शूड बी द प्रोड्युसींग सोसायटी जेका आमी म्हणटाले एग्रीकल्चरांतल्यान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपी सोसायटी ज्यो आसा ह्यो तयार जावपाक जाय पण कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटाक जे आसा आमी पळयता कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक ना सोसायटीचे मनीस ना फ्रॉड क्रिमिनल केस कोण अशें क्रिमिनल केस पयशे लोकांचे फ्रॉड केले ते क्रिमिनल केस आनी बाकीची बँकेक नॅशनल बँकेक काय उपयोग ना कॉर्पोरेट बँकेक पयशे दवरतात कॉर्पोरेट बँकेक पयशे दवरताय ते आमकांच यूज करपाक मेळटा आनी आमचे पयशे आमचे कडेन वयता उरतात नाजाल्यार PMC बँकेक खंय पयशे ना हांव अजुनूय सांगता की कोणी जर ऑडिटर्स आसात किंवा ते आमचे एम्पॅनल ऑडिटर आसूं किंवा ते चार्टर्ड अकाउंटंट आसूं ह्या लोकांनी जर ह्या सगळ्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांच्या भितर हातान जर हात दवरलेले आसा दे विल बी पेनलाइज्ड आनी खास करून चार्टर्ड अकाउंटंटाचे जे लायसन्स जे आसा ते कॅन्सल करपाचे सरकारान आज निर्णय घेतिल्लो आसा दे आर गॉट टफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेपोजिटर्स आणि जोपर्यंत हे सहकार खाते म्हजे कडेन आसतलें तोपर्यंत ह्या सगळ्यांक हांव कोणाक सोडपाना ह्या आजचो म्हगे हो सगळ्यांक मॅसेज जावन कारण ह्या पयशे जे आसात ते कश्टकरी समाजाचे आसात आणि त्या समाजाचो कोणो ताट ठरवप हे खूब महत्वाचें आसा सहकार सप्ताहाचे कार्यावळी उपरांत रवीन मुख्यमंत्री आणि मंत्र्याक घेवन पेंडिंग आशिल्ल्या सहकार खात्याच्या गेस्ट हाऊसाची पळोवणी केली मे म्हयन्यात उक्तावण करया म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां जुनी कंप्लीट जावन उरल्या पूण ताका लागून ते पयशे फायनान्शियल हे आसा एप्रुवल ते सीएमा कडेन गेल्ले आसा सीएमान झाला ते आपूण रोखडे क्लियर करता मे पर्यंत ही बिल्डींग कंप्लीट करूया प्रोजेक्ट हो गेस्ट हाऊस आतां हे गेस्ट हाऊस आमचे कितें आसा एक म्हणल्यार आमी भायल्यान लोक येता आनी आमी 5 स्टारान दवरता तांकां हांगा दवरात हे रूम सगळे आसा रूम आसा रेस्टॉरंट आसा सगळे आसा आनी आपूण ती खंयच्या टेन्युरान केल्ले हे म्हाज्या हांवें 11 मानपाक घेतली 2011 मानपाक घेतली कंप्लीट केली पूण उरल्या आसा इल्लेशे हे फिनिशींग मे म्हयन्या उदकान करूया हय सांगले मे म्हयन्या उदकान ओके प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.